हांव एक्चुअली ल्हानपणाच्यान आसतना हांव सायकल चलयतालो, खूब सायकल चलयतालो. So if you have a dream that you want to fulfill, don't leave it. तो सायकल घेवन कितलो पडलो कितें जालो ही नेवर बॅक्ट आउट की बाबा म्हाका नाका सायकल अशें केन्नाच ना. वैभव हॅड दॅट कॉन्फिडन्स, सो वी बिलीव्ड इन हिम की बाबा करूं शकता. फायनली 5 वर्सां जावन तोडलो हांवें रेकॉर्ड. नमस्कार, येवकार सगळ्यांक तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या कार्यावळीत. आनी आयज तुमकां आमी अशें एक व्यक्ती भुरग्याक मेळोवपाक आयिल्ला. तेणी गोंयचें नांव एक प्रावड मुवमेंट गोंया खातीर केल्लेलें आसा आनी तेणी आयज गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डांत आपलें नांव नोंद केल्लें आसा. तें म्हणजे ही सायकल आसा ती सायकल तेणी 7 तास 18 मिनटां हँडलाक हात लायन आसतना तो सायकल चलयले आनी तेणी हो गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो. तेचें नांव आसा वैभव राजमणी. सो वैभव, कॉंग्रेच्युलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आनी स्वागत. सो तुका कशें दिसता ही सक्सेस स्टोरी जी तुजी आसा, इन्स्पिरेशन तुका खंयच्यान आयलें? थँक्यू. हांव एक्चुअली ल्हानपणाच्यान आसतना हांव सायकल चलयतालो, खूब सायकल चलयतालो. सो केन्नाय भायर बीन वयता तेन्ना सायकल घेवनूच वयतालो. फ्रेंडा वांगडा बीन आमी भोंवत आसतालीं सायकल घेवन. सो आमी खूब जाग्यांचेर अशी बेश्टी भोंवत आसताले. सो आमी खूब म्हणजे अशे रेवरा बीन वयताले, शोरा बीन अशे वचोन बेश्टे चिल करताले आमी सगळीं फ्रेंडा बीन. भुरगेपणांत म्हणटा तूं? हय हय, तेन्नाच्यान ल्हान आसतनाच्यानूच आमी वचोन वयताले. सो तेन्ना आसतना 10 वर्सां 15 वर्सां सुद्दां आमी वयताले अशेंच भोंवन. सो अशें जाग्यार वचून आमकां ती आवड आनीक वाडलें तें मागीर सायकलींग करून करून. हँडल आदल्यान आसतना हें तुका केन्नाच्यान स्टार्ट केलें? ते मागीर एकदां हांव 16 वर्साचो आसलो पळय तेन्ना एक दीस इट वॉज इन माय बकेट लिस्ट कशें की म्हाका एक गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोडूंक जाय, ती इच्छा आसली म्हाजी हितून. सो एक दीस हांव बसलो सांजचो आनी फूल गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबसायटान गेलो आनी सगळे टायटल पळोवंक लागलो की खंयचो हांव तोडूंक शकता अशें सगळें. सो तेन्ना म्हाका हो टायटल मेळ्ळो की ग्रेटस्ट डिस्टन्स सायकल्ड विदावट हँड्स म्हणून. सो हांवें चिंतलें हांवें चिंतलें. सो म्हाका दिसलें की हें हांव तोडपी म्हणून. सो मागीर तेन्नाच हांवें प्रॅक्टीस स्टार्ट केली ते 5 वर्सां पयलीं. सो तेन्नाच्यान हांव प्रॅक्टीस करीता आनी आयज फायनली 5 वर्सां जावन तोडलो हांवें रेकॉर्ड. हो तूं आज रिकॉर्ड केलो न्ही, सो खंयसर जालो ऑर्गनायज तुमी? खंयसर पणजे केलो आनी खंयच्या ग्रावंडार केलो की रस्त्यार केलो तें मातशें सांगचें. सो हो रिकॉर्ड काल आमचे सुकूर ग्रावंडार जालो, सुकूर स्केटींग रिंक. सो आमी सगळे इव्हेंट ऑर्गनायज केले ते थंयच. सो आमी 142 मिटराचो ग्रावंड आसलो तो. सो थंयच आमी लॅप मारीत 1052 लॅप्स मारले आमी थंयच आनी तसो रिकॉर्ड ब्रेक केलो 151 किलोमिटर चलोवन. कितले तास चलयले तुवें? हांव आतां 7 तास. सो तुका हँडल आदल्यान चलोवपाक कितले डिफिकल्ट एक्चुअली? भुरगे आमी खूब पळयता की सायकली चलयता बट 7 तास विदावट हँडलाक हात लावचे चलोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो हें तुवें कशें हें केलें? So I've been practicing for 5 years now, so it's become a habit and I used to practice now regularly. I've been practicing just to break this record, so it has become easier over time ashe. So used to zala kashe. Tell me something about yourself. तू खंय शिकता आनी तुजी एज कितें? सो हांव 21 वर्साचो आनी आत्तां हांव ग्रॅज्युएट जाला. मास कम्युनिकेशन करतालो हांव डॉन बॉस्को पणजे. सो आतां जुलयान हांव ग्रॅज्युएट जाला आनी हांव आतां म्युझियम ऑफ गोवान काम करता डॉक्टर सुबोध केरकराक. हांव तेजो व्हिडिओग्राफर आनी व्हिडिओ एडिटर. सो तेजे सगळे कॉन्टेंट बीन हांव हँडल करता. सो आतां तूं रिकॉर्ड केल्लो आसा, सो आतां फुडले तुजे स्टेप्स कितें आसले? कितें तुजें आनी कितें गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोडपाचें अशें कितें आसा? एक्चुअली आय वॉन्ट टू ट्राय टू ब्रेक माय ओन रिकॉर्ड इन द फ्युचर. सो तेका ट्राय करतलो 200 किलोमिटर करपाक ट्राय करतलो. ओके. तशीच तुजी मम्मी आहा, सो तुमचें नांव कितें? गीता राजमणी. तुमकां कशें दिसता की हो भुरगेपणान असोच आशिल्लो की आतांच तेणी जितले आनी रिकॉर्ड केलो? कित्याक? भुरगेपणा बसून ताका सदांच सायकल चलोवपाची आवड. तो सायकल घेवन कितलो पडलो कितें जालो ही नेवर बॅक्ट आउट की बाबा म्हाका नाका सायकल अशें केन्नाच ना. कितलेय घावे जालो कितें जालो ही वॉज ऑलवेज रायडींग. तो सदांच तो सायकल घेवन दिसतालो. स्कुलाक सुद्दां वचपाक ताका बस सुद्दां केली सो ही नेवर वेंट विथ दॅट बस. ताका सदांच आपली सायकल घेवन वचपाक ताका लायक. हांगा मळ्यान पयलीं शिकतालो मुश्टीपणान तेन्ना लागीं जातालो आमी मळ्यान रावता म्हणून. बट तरी मागीर कुजिरा शिफ्ट जालो तरी तो कुजिरा घेवन
वतालो. ही वॉज दॅट एन्थुजियास्टीक. अशें सायकल चलोवपाची ताका खूब हें आसताली, आवड आसली सारकी. आमी भुरगे पळयता की हात चलोवन चलप म्हणजे आवय बापाय खंयच्या भंय दिसता कितें पडत काय म्हणून. सो तुमकां अशें केन्ना दिसोंक ना? म्हाका जाल्यार सदांच भंय, आवय आसा म्हणटकूच सदांच ते काळजान भंय आसतात न्ही. बट वैभव हॅड दॅट कॉन्फिडन्स, सो वी बिलीव्ड इन हीम की बाबा करूं शकता अशें म्हणून. स्टार्टींग हय खरो आमकां खूब भंय दिसतालो की वैभव घरा कडेन येयस तर आमकां झेम पडनासली. एकदां रातचे 1, 2, 3 सकाळ फुडें घरा येताले. प्रॅक्टीस सुद्दां चालू आसली तेन्ना. घरा येयस तर आमकां हय सांजच्या टायमारूच करताली. दॅट्स वाय ताणें तो अटेम्प्ट सुद्दां सांजच्या टायमारूच केलो, सो दॅट इट इज इजियर फॉर हिम टू डू इट. तुका पळोवपाक गेल्यार मम्मी तुजी आसा, तुका फॅमिली सपोर्ट तुका कसो मेळ्ळो की रातचे पळय रातचे प्रॅक्टीस करपाक जाय, तूं खंयच्या खंयच्या टायमार प्रॅक्टीस करता आनी तुका फॅमिलीचो बॅकअप कसो मेळ्ळो तुका? सो हांव सद्या फूल टायम काम करतालो. सो म्युझियम ऑफ गोवा म्हाजें काम 6 सोंपतालें. सो 7 हांव प्रॅक्टिसेक वयतालो, मागीर 2:30, 3 वाजतालेच सद्दां रातचे. सो मागीर हांव 3 वयतालो घरा, सगळें न्हावन खावन मागीर न्हिदतालो. सो फॅमिली सपोर्ट तशें खूब आसले. दे नेवर सेड लायक बाबा ना बेगीन यो, तशें ना. सो दे वर लायक करा तुमी, जाता तितलें करा आनी मागीर घरा या सुशेगाद. सो तशें, सो दे वर वेरी सपोर्टीव तशें. एंड दे हेल्प मी ऑल्सो अ लॉट विथ द ऑर्गनायझींग, वेरी सपोर्टीव थ्रू आउट द होल टायम. सो तूं सायकल आतां प्रॅक्टीस मेनली तूं जॉबाक वयतालो, सो जॉब येवन दोन्ही तुजे मॅचअप कशें करतालो तूं? It was actually hard at the start, but then later even sir was very supportive. Subodh sir and his daughter Sharda Kerkar, they all were very supportive to me. They even reduced my workload. They were whole time they were always thinking about my record. They were like कशें करपाचें हे सगळें. आनी शारदा केरकर जे आहा पळय ते म्हाका सगळ्यांक चड सपोर्ट केला with this. If she was not there and Subodh sir was not there and my mom, this wouldn't have happened only. सो ती सद्दां कशें करपाचें, हांगा वचपाचें, थंय वचपाचें, सगळें ऑर्गनायझींग बीन सगळें तेंच्यांनी पळयलां. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू देम ऑल्सो. सो आतां पळयत जाल्यार आमी भुरगे सायकली खूब कितें वेगळें करता, बट तुवें युनीक केला. सो भुरग्यां खातीर कितें सांगूंक सोदतलो, धाकटे भुरगे कोण आसा तेंच्या खातीर? कित्याक तुवें गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करप ही धाकटी गजाल न्ही. सो तो तुवें रिकॉर्ड तुज्या नांवार केल्लो. सो भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदतलो? कित्याक सायकली घेवन भुरगे वयता, थोडे मस्तेपणां करता, बट तुवें एक कितें तरी बरें काम केलें सायकलूच चलोवन. सो कितें सांगूंक सोदतलो? So if you have a dream that you want to fulfill, don't leave it. Keep pursuing, keep pursuing. It has been 5 years since I want to do it. I had many times where I failed, but I still carried on. हांवें हरशीं 3 फावटी ट्राय केल्लो हांवें करपाक, मात तें जावंक नासलें 3 फावटी. आतां हो म्हाजो 4थो अटेम्प्ट तसो. सो आय केप्ट ट्रायंग. हय, नॉट ऑफिशियल बट बीन ट्रायंग फॉर सो लॉंग आनी आतां जालें तें फायनली आफ्टर 5 years. सो आय एम सेयिंग डोंट गिव अप ऑन युअर ड्रीम्स. जाता तितलें करीत रावा आनी इट विल इव्हेंच्युअली हॅपन. हय, हो वैभव म्हजो भाचो आनी आमी ताका ल्हानपणांतल्यानूच पयला सायकलीचो क्रेज आसा, हे आसा. आनी तुमी जशें विचारलें पळय, तो हँडल सोडून चलयतालो सायकल, तुमकां भंय बी दिसतालो काय म्हणून. सो इट वॉज लायक द कॉन्फिडन्स दॅट ही हॅड इन हीम. इट्स लायक इट्स अ नेसेसरी दॅट यू वेअर युअर कॉन्फिडन्स. एंड वेन ही हॅज गॉट द कॉन्फिडन्स एंड ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, इट्स लायक वी बिलीव इन हीम वेन ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ. सो इट वॉज लायक व्हेरी स्मूथली ताणें चलयली आनी तो इतलो सारको फूल ऑन वायबींग करतालो. आनी तें पळोवन न्ही आमकां खऱ्यांनीच दिसलें की लायक यू नो इट वॉज अ प्रावड मुवमेंट वेन ही अचीव्ड इट. आमच्या दोळ्यांनी खऱ्यांनीच दुकां येयली वेन वी वर विथ हॅपिनस. तो हो आशिल्लो वैभव राजमणी. तेणी गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करून गोंयकारांक प्रावड मुवमेंट केलेलो आसा. सो अशे भुरग्यांनी फुडें सरपाचें अशें तेजी मम्मीनूय सांगलेलें आहा. तेणी सांगलेलें की ड्रीम कितें आहा तें तुमी फुलफील करपा खातीर तशेंच तुमी प्रयत्न करपाक जाय. सो थँक्यू तुमकां दोगांयकूय येयल्या बद्दल. थँक्यू सो मच. आनी ऑल द बेस्ट. थँक्यू.